नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. माध्यम भास विधेयक मसुद्यात अल्पसंख्याक शब्दाची व्याख्याच ना. विधेयकाक जातलो मायनॉरिटी, धर्मीक, वंशीक काय भाषिक हे स्पष्ट ना. नवे कोफुसांव. सभापती उपसभापती पदा खातीर काँग्रेस अपक्ष आयले एकठांय. दोनूय पदां खातीर घालतले उमेदवार. प्रादेशीक आराखडो माडाचो प्रस्न डिफेन्स एक्स्पोचेर विधानसभेत रण. सत्तरी मावशी झरमे उपरांत कोपार्डे गावांतय मेळ्ळे 2 मेल्ले माकड. गांवच्या लोकांक माकड तापाची लक्षणां जोर. बाकीच्या गावांनी पातळपाचो भंय. प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करचो मागतात बाणावलेकार. बाणावले नागरी संघटनांनी घेतिल्ले बसकेत आराखडो रद्द करून नवो सुधारीत आराखडो करपाची मागणी. आणि आयतारा आय लिगात स्पोर्टिंग क्लबाक ईस्ट बंगालाचे खडेगांठ आव्हान. स्पोर्टिंगाचो कॅप्टन ओडाफा ओकोलीक बरे कामगिरीचो विस्वास. खबरो विस्तारान. माध्यम भास विधेयकाच्या मसुद्यात अल्पसंख्याक शब्दाची व्याख्या नाशिल्ल्यान माध्यम भास विधेयकाक कळाव जातलो. विधेयकाच्या मसुद्यात अल्पसंख्याक या शब्दाची व्याख्या ना म्हण सिलेक्ट कमिटीन हुस्को उक्तायला. अल्पसंख्याक कोण, धर्मीक, वंशीक काय भाषिक हाचेर हे विधेयक कांयच स्पष्ट सांगना. ताका लागून ह्या विधेयकाचेर परत खल करून ते ह्या अधिवेशनात हाडचे न्हय अशें थारलां. माध्यम भास विधेयकाचो मसुदो गोंय सरकाराच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाप्रमाण ना. मसुद्यात अल्पसंख्याक शब्द घाला पूण ताची व्याख्या दिवंक ना. अल्पसंख्याक शब्दाची व्याख्या नाशिल्ल्यान खंयच्याय संस्थेक अल्पसंख्याक म्हूण येता. बिलाच्या मसुद्यात अल्पसंख्याक म्हळ्यार भाषिक, वंशीक काय धर्मीक अल्पसंख्याक हें स्पश्ट केल्लें ना. दुसऱ्या समाजांतल्यो संस्था ह्या शब्दा प्रमाण सरकारी अनुदानाचो फायदो घेवंक शकतात. इंग्लीश माध्यम शाळांनी 1 ते 10वी मेरेन मराठी वा कोंकणीक सक्तीची भास केल्यार राष्ट्रीय भास हिंदी पर्यायी भास थारतली. ताचोय मुद्दो आसा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सध्याच्या बिलाचो मसुदो डायोसेशन सोसायटीच्या संस्थेचेर परिणाम करूंक शकता. हाचे पयलीं अल्पसंख्याक शब्दाच्या सुरवातीक डायोसेशन सोसायटी खाला चलपी संस्था म्हूण गोंय सरकारान नोंद केल्लें. ताका लागून एक स्पश्टपणां आशिल्लो. सिलेक्ट कमिटीच्या चडशा वांगड्यांनी माध्यम भास विधेयकाच्या मसुद्याचेर दुबाव उक्तायला. तांणी शिक्षण खात्याकडेन कांय विशयांचेर म्हायती मागयल्या. इंग्लीश माध्यम भास शाळा आनी हेर शाळांचो आंकडो, शिक्षकांचो आंकडो, विद्यार्थ्यांचो आंकडो. इतले मजगतीं भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान इंग्लीश माध्यम भास शाळांक अनुदान बंद करचें म्हूण मागणी केल्या. फक्त विधेयक फुडें धकलून कांयच जावचें ना, आंदोलन चालूच उरतलें म्हूण मंचान शिटकावणी दिल्या. दुसरे वाटेन अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान फोर्साच्या आंदोलनाक तेंको दिला. My question is to my fellow colleagues from the ruling side who went and signed there की बाबा ना शुअर येतले म्हणून एक सेशनान. आतां म्हणटात नेक्स्ट न्ही ते फुडले नेक्स्ट सेशन. हें कितें? मग वॉट हॅपन्स टू दीस? निलेश काब्रालाक वालोर दिवपाचो. ताणें तर तितले तरी लज आपली राखली की आपूण रिजायन जातलो म्हणून सिलेक्ट कमिटींतलो. लेट द बिल कम. सिलेक्ट कमिटीचा रिपोर्ट येवना मरे. लेट द गव्हर्नमेंट डिसाइड. हांव बीबीएस बरोबर ना. क्लियर कट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सभापती आणि उपसभापतीच्या वेंचणुके खातीर विरोधकांचे महागठबंधन जाता. अपक्षांनी काँग्रेसी वांगडा मेळून सभापती आणि उपसभापतीची वेंचणूक लढोवपाचें थारायला. गोंय विधानसभेचें शियाळी अधिवेशन सोमारच्यान सुरू जाता. तातूंत सरकाराक घाम काडपा खातीर काँग्रेस आनी अपक्षांनी मेळून रणनीती तयार केल्या. राजेंद्र आर्लेकरान आनी अनंत शेटान पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत सद्याक सभापती आनी उपसभापती पद दोनूय रिती आसात. विधानसभेचें शियाळी अधिवेशन सोमारच्यान सुरू जाता. 12 तारखेक सभापती पदा खातीर जाल्यार 14 तारखेक उपसभापती पदा खातीर वेंचणूक जाता. अपक्ष आनी काँग्रेसीन मेळून दोनूय पदां खातीर वेंचणूक लढोवपाचें थारायला. Speaker, Deputy Speaker, we will. There are plans to contest those elections. So most likely we will take a decision who's going to contest, but we will contest those elections. CLP discuss kala. Yeah, we have discussed. We will the CLP as well as the independents will fill a candidate. की ते स्पीकर and deputy speaker post तुम्ही contest करा. Number is not important. We have to participate in everywhere. काँग्रेस पार्टी कडेन फुल कोऑर्डिनेट करतले आणि
वी विल ट्राय टू पुट अप अ युनायटेड फ्रंट एज मच एज पॉसिबल. विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनात प्रादेशीक आराखडो माडाचो प्रस्न आणि डिफेन्स एक्सपोचो विषय लावन धरतले म्हूण काँग्रेस अपक्ष आमदारांनी सांगले. रिजनल प्लॅनान डिनोटिफाय रिजनल प्लॅन करनासतना ज्यो चेंजीस भरमसाट चालू आहात इन्क्लुडींग इन द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हाजेर अशें दिसता की रिजनल प्लॅनाचेरूय बी व्हडले फ्रॉड चालू आहा. आनी म्हाका दिसता की दीस इज नॉट ओन्ली अ केस ऑफ वाणी एग्रो की कल्पवृक्ष वृक्ष न्ही म्हणून. वाणी एग्रो मे बी द इमिजिएट इशू. द बिगर इशू इज की रिजनल प्लॅनान आज भाटकारांक एक इन्सेंटीव दिला की तुमी कचाकच माड कापात आमी तुमकां ते सेटलमेंट झोन करून दितात. हे हिंदुत्व बी म्हणून खबऱ्यो उलयता. गो हत्येचेर इतले बोवाळ मारतात आनी नाल्लाची हत्या करपाक सारखे लिसेन्स दिवपाक डिफेंड करूंक फुडें सरिल्ले आहा. कितें म्हळ्यार ना नाल्ल पडून खंय घरां मोडटा आनी आमी केन्ना आयकुकूच ना नाल्ल कोणाचेर पडून घर मोडलें म्हणून. एक खंयचें कितें चुकून आयकूंक येता दॅट इज बीन मेड इन टू अ रूल. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. सत्तरीत माकडताप कमी जावपाचें नांव घेना. पोरू पाली गांवांत पातळिल्लो माकडताप अंदू म्हावशी आनी झरमे गांवांत पावला. म्हावशे 5 जाल्यार झरम्या माकडतापाचो एक पेशंट मेळ्ळा. आतां कोपाडे गांवांतल्या रानांत 2 मेल्ले माकड मेळ्ळ्यात. माकड मेळिल्ल्यान गांवांत लोक भिल्यात. सुत्रांकडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोपारडे गांवांत कांय जाणांक माकडतापाची लक्षणां सुरू जाल्यात. पोरू सत्तरीच्या पाली गांवांत थैमान घातिल्ल्या माकड टापाक लागून गांवच्या 5 जाणांक मरण आयिल्लें. उपरांत आतां होच माकड टाप सत्तरीच्या म्हावशी आनी झरमे गांवांत पावला. म्हावशी आनी झरमे मेळून माकड टापाचे आनीक नवे 6 पेशंट मेळ्ळ्यात. मात आतां माकड टाप सत्तरीच्या हेर गांवांनी पाताळपाक लागला. शुक्रारा कोपड्डे गांवच्या रानांत 2 माकड मेल्ले मेळ्ळ्यात. रानांत माकड मेल्ले मेळिल्ल्यान गांवच्या लोकां मदीं भिरांत पाताळ्ळ्या. कोपड्डे कांय लोकांक माकड टापाची लक्षणां सुरू जाल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. मात अजून मेरेन कोपड्डेचे कोण वाळपय कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत दाखल जाल्ले नात. कोणाक एडमिटूय केल्ले ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.